फाटल्या 5 वर्सांक गोयच्या तिनूय खासदारांनी संसदेन फक्त मौनी बाबाचे संवंग धारण केल्ले अशी खर टिका काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केल्या। तशेंच गोयच्या एकाय प्रश्नाचेर तांच्यांनी संसदेन आवाज काडूंक ना, त्या भायर गोंयकारांकय खंयच्या प्रश्नाची जाप दिल्ली ना म्हण आरोप चोडणकरान केला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। आम्ही आता प्रत्येक मतदारसंघात पूर्ण दीस भोंवतात आणि वेगवेगळ्या लोकांच्यो गाडी मिटींग बारीक बारीक मिटिंग्स अटेंड करतात। तितूंतल्यान एक बरो रिस्पॉन्स एक पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स लोकांकडल्यान मेळटा। आमी ह्या प्रचाराक आमकां खबर आसा की आमचे जे प्रतिस्पर्धी उमेदवार आसा जाका 20 वर्सांची कारकिर्द पूर्णतेक जाल्ली आसा, खूप एंटी एस्टाब्लिशमेंट आसा, खूप लोकां भितर राग आसा, तिडक आसा आणि काय करूना हाची भावना लोकां भितर खूप दिश्टी पडटा। आणि खासदार आणि केंद्रीय मंत्री आसून नाशिल्ल्या भशेन अशी खर भावना लोकांची जाल्ली आसा। पण आमी जे इलेक्शन लढटा हे आमची इलेक्शन हे पॉझिटिव्ह कॅम्पेन आमी करता। आमी पॉझिटिव्हिटीचेर आणि आमच्या विजनाचेर आमच्या शक्तीचेर आमी इलेक्शन व्हरपाक सोदतात, ना तर ताजी नेगेटिव्हिटीचेर। ताजी एक नेगेटिव्हिटी, ताजे एंटी एस्टाब्लिशमेंट आणि ताजी इनएफेक्टिवनेस हे लोकां भितर आसा, तेजेर आमी चड भर दिवपाक सोदना। हांवूय म्हाज्या कॅम्पेनाक तो मुद्दो करना, तो मुद्दो लोकांनी ऑलरेडी केल्लो आसा। आणि हांव जे इलेक्शन लढटा, आमी जे इलेक्शन लढटा ते आमच्या स्ट्रेंथाचेर आमी आश्वासन दिला लोकांक की आमी लोकांचो आवाज जावन दोगूय खासदार पार्लमेंटान वयतले। आमी कॉमन मनशाचो आवाज जावपाक सोदता आणि जे प्रश्न लोकांक त्रस्त करतात गोंयांत त्यांचो आवाज केंद्रान जावपाची गरज आसा। कारण गेल्या 5 वर्सांन आमी पळयलें गोंयांत वेगवेगळे इश्यूज आणि इश्यूचेर त्रस्त गोंयकार जाले। आणि हे सगळे जाता आसतना गोंयचे तिगूय खासदार, 2 लोकसभेचे, 1 राज्यसभेचो, हे मौनी बाबा जावन पार्लमेंटान बसले। गोवा त्रस्त जाल्ल्यान ज्या गोंयकारांनी तांकां इलेक्ट करून आपले रिप्रेझेंटेटिव्ह करून दिल्ली धाडले, थंय त्यांचे प्रश्न उपस्थित झाले ना, उपस्थित केले ना। प्रोफेशनान एडवोकेट आसा, वाळपय सारख्या ठिकाणी तेंचे एक ऑफिस आसा आणि बरेच सदां एक प्रामाणीक म्हणजे कितें आहा, एडवोकेट बरे कोणाक लिगल जी हे आसा एडवायस ती बरी दिवपी, अडल्या पावपी अशे आमचे भालचंद्र मयेकर जे आयज आमच्या बरोबर हांगा जॉइन जाता। म्हाका खरेंच खुशी जाता की अशे मनीस आमकां जोडटात।